राखोंदार, तू मुजो मोगाळीस्ट, तू मुजो देव, तूच मुजो आसरो, तू मुजो राखोंदार, तूच मुजो मोगाळीस्ट, तू मुजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळे सक्तीन तुजी सेवा करता, हांव हांगा आसा. सगळ्या काळजान हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळे सक्तीन तुजी सेवा करता, हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. वै सोम्या, हांव हांगा आसा. आयच्या ह्या मंगळारा दिसा या पूण थळार हांव आसा. वै सांत आंतोनीन दिल्लो तो प्रकाश घेवन, उजवाड घेवन, धैर्य घेवन, सकत घेवन हांव हांगासर या पूण थळार आसा. तूं जावन आसाय देव, तूं जावन आसाय सोमी. सांत आंतोनीन विश्वास दवरलेलो. तूं जावन आसाय देव, जाच्या मोगान रावोंक सांत आंतोनीन आपोवणें दिल्लें. तूं जावन आसाय सकत, सांत आंतोनीक कुर्पेन भरलेली. वै जेजू, आज हांव या सांत आंतोनीच्या पूण थळार आसा. वै तुका आमच्या देवाक आराधन करूंक, स्तुती करूंक, महिमा दिवंक आनी सांगाता आमचो राखणदार तूं जा. आमच्या जिवितांत सदांच आमचो सांबाळणार जावन आमचें जिवीत सांबाळून व्हर म्हणून मागूंक हांव हांगासर आसा. तूंच म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूंच म्हजो देव म्हळें सत उक्त्यान परगट करूंक आनी हें आराधन करूंक हांव हांगासर आसा. हे जेजू, हांगासर तुजे समोर आसलेल्या आमच्या सोमेस्तांचेर तुजी कृपेची आशिर्वादां घाल. कृपेचो शिवर वत आनी ही कृपा जावं दी. आमकां बळवंत करची, सकत दिवची, आमकां सर्तींनी तुजो मोग अनुभव करूंक दिवची.
ये जेजू तुका ह्या पवित्र सक्रामेंतान आमी आराधन करता. जो गवळी तूं म्हजो बुजवंतार, तूं म्हजी गुपीत सुवार, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो बुजवंतार, तूं म्हजी गुपीत सुवार, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळे सकते तुजी सेवा करता, हांगा हांव आसा. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सत्तेन तुझी सेवा करता, हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा. वैमगळा जेजू, तूं आमचो बरो गवळी आनी आमकां पांचव्या सोरोवाक आपोवन व्हरताय. तुजो पाटलाव करतल्यांक, तुका लागीं सरतल्यांक तूं पांचवो सोरोव दिताय, नितळ उदक दिताय, दुस्मानांतले राखून व्हरताय, आमचे जिवीत तूं सांबाळन सोलोवन व्हरताय. वय ह्या पोंतळार हांव आसां जेजू, तुज्या गवळ्या सारकी जतन सदांच म्हाका दी म्हणून मागच्याक, तुजो मोग म्हाका दी म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना करच्याक, म्हजो हात धरन तुज्या हिंडांत म्हाका सांबाळून दवरन त्या पांचव्या सोरोवाक हांवें आशेवच्या पांचव्या सोरोवाक म्हाका आपोवन व्हर म्हणून मागोंक हांव हांगासर आसां. तुवें दिवचो तो पांचवो सोरोव भलायकेचो, तुवें दिवचो तो पांचवो सोरोव शांती समाधानाचो, तुवें दिवचो तो पांचवो सोरोव धैर्याचो, तुवें दिवचो तो पांचवो सोरोव बऱ्या फुडाराचो, तुवें दिवचो तो पांचवो सोरोव जें कितें बरेंपण म्हजें तें हांव आशेतां, म्हज्या कुटुंबांत आशेतां त्या बरेपणाचो. हे जेजू आमचो बरो गवळी जावन हांगासर तुज्या हिंडांत येवन मेळिल्ल्यांक, हांगासर तुजी जतन विसारतल्यांक, ह्या सकट म्हज्या भाव भयणींक तुजो हात धरन तुज्या हिंडांत सांबाळून धरन, ज्या सोरोवा खातीर ती आशेतात, जो सोरोव ती मागतात, तो सोरोव तांकां लाभय म्हणून आमी मागता आनी हे आराधन आमी करता. तूं म्हजो सोडवंतार,
तूं म्हजो शिकोंडार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोंडार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळे सत्तेन तुझी सेवा करता, हांगा हांव आसा. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळे सत्तेन तुझी सेवा करता, हांगा हांव आसा. वडल्यान म्हणा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता या पवित्र साक्रामेंतान खरेपण येतो हजार आसाय. आयचे सुवार्थेंत नाईन गांवांत तो हजार आसलोय, तशेंच आज या गांवांत या केरेकाट्याच्या पोंडशेतांत या पवित्र साक्रामेंतांत तो खरेपणे हजार आसाय. थंयसर त्या नाईन गांवांत ते विधव स्त्री थंय व्हड आकांत आयलोलो, कश्ट आयलोलो, तिचो एकलोच पूत मरण पावलोलो आनी तिका दुसरो आधार थंयसर नातुल्लो. आनी असल्या संदर्भार हे जेजू तुजे कणवळ्याची दिश्ट ते विधवेचेर पडटा आनी तूं तिच्या पुताक खूण करताय, तूं तिच्या मरण पावलेल्या पुताक बरो करताय आनी ताका परत जिवंत करन तिजो तुटलेलो तो आधार, तिजो तुटलेलो ती सकत तूं तिका परत फाटीं दिताय. आज हांगासर हे जेजू खंडी जावन ह्या पवित्र साक्रामेंतांत हजर आसो तूं तुज्या कणवळायेन आमचेर जण एकल्याचेर तुजे दीस तूं घालताय, कणवळायेन आमकां तूं पळयताय आनी तुजे कणवळेक आमी लागता तेन्ना तुज्या कणवळ्याच्या दिसते मुखार आमी पडटा तेन्ना
कसो तो विधवीचो पूत जिवंत जालो गे त्याच प्रमाणे आम्ही जिवंत जाता आम्ही बरी जाता आमकांय सकत मेळटा जे कितें बरेपण आमी आशेवन हांगासर आसा जो कितें आधार मागून आमी हांगासर आसा येसू जेजू क्रिस्ताच्या तुझ्या पवित्र सत्तेन वो आधार आमकां खंड जावन फावो जाता म्हणून आमी पातयेता येसू जेजू क्रिस्ता आज हांगासर पयस तावन लागशिल्ल्या गांवांत तावन तांच्या गरजां खातीर तांच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर विविध इरादे हाडन विविध कश्ट हाडन विविध बरेपण आशेवन तुझे समोर आयलेल्या तुझे समोर रावलेल्या तुझे समोर दिंबेर पडलेल्या या सक्तांचेर तुझे बिरमतेचे दिश्ट घाल तुझ्या कणवाळ्याचे काळीज तांचे खातीर आज बडोवन दी आणि तुझे बिरमतेचे दिश्ट हांगासर आसलेल्या जण एकल्याचेर पडोवन तांच्या कश्टांत हांव तांकां मुक्ती मेळोवन दी तांच्या सर्व रितीच्या वायटांत तांकां रक्षण मेळोवन दी जे कितें बरेपण आशेवन ते हांगासर आयल्यांत जे बरेपण तांच्या खातीर तांच्या कुटुंबांत आसलेल्या भावा भयणी खातीर तांचेर कुटुंबांत आसलेल्या सर्व इराद्यां खातीर ते मागतात ते तुझें बरेपण ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हांव वळोवन येवंक दी तांकां ते मेळोवन दी तांकां ते फावो जावंक दी सरितीचे वायट तांचे तावन पयस वचोवन दी तुवें बांदपास सरितीचे तुटयलेले बरें आयच्या दिसा हांगासर आराधन करता आसतना तांच्या काळजांत आसलेले तांच्या कुटुंबांत आसलेले तांच्या भुरग्यांत आसलेले सगळे बांदपास तुझ्या सत्तेन तुटोवन वचोवन दित सगळ्यो सांकल्यो तुटोवन पडोवन दिती आनी तुवें दिवचें तें रक्षण तुवें दिवची ती सकत तुवें दिवची ती सुटका तुवें दिवचें तें स्वतंत्र आज तांकां फावो जावं दी म्हणून हे जेजू तुजे लागीं कालतेपणी आमी मागता हरगां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हर्षित हांव तुका सुम्या जेजू वंदित हांव तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू सगळे सत्तेन सगळे कृपेन आनी सगळ्या त्राणान बरोवन आमी हे आराधन करता ते मानून घे सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळे सत्तेन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा म्हणा सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळे सत्तेन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा वडल्यान म्हणा हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा अर्गां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हर्षित हांव तुका सुम्या जेजू वंदित हांव तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 आमी सोमेस्तां उबी रावया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमच्या सगळ्या जिवितांत आमकां वाट दाखोवची आमकां रक्षण दिवची
आमकां उजवाड फांकोवचे आमकां सर रितीने बऱ्यापणां कशें आपोवन व्हरची सकत म्हळ्यार ती जावन आसा पवित्र आत्म्याची सकत. जर ही पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय ना जाल्यार आमी सक्तिवंत जावन उरोवंक बिलकुल साध्य ना. जर आमी सक्तिवंत जावन उरना तेन्ना आमच्या सालते जिणेंत आमी फूड करचे ते कश्ट फूड करूंक आमकां जायना. आमच्या जिवितांत आसचे ती पंतावाना आमकां फूड करूंक बिलकुल सकत पावना. आनी त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी सदांच बळवंत जावन उरचे खातीर, आमी सदांच आमच्या जिवितांतली पंतावाना धैर्यान फूड करचे खातीर, आमी भियेना जावचे खातीर, आमी आकांतांत उरणा जावचे खातीर, खंत बेजाराय आमच्या जिवितांत दवरून आमी जियेना जावचे खातीर आमकां देवान ताच्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्तान त्या पवित्र आत्म्यांक आमकां दिल्लोलो आसा. आमी पळयता जर सांत पावलोन गालातकारांक बरयलेलें तें पत्र आमी काडलें जाल्यार तातूंत 5वे अवस्वर 25वी ओळ अशें म्हणटा, आत्म्या वरवीं आमी जियेता. सांत पावल कितें म्हणटा? आत्म्या वरवीं आमी जियेता. आत्म्या वरवीं हांव जियेता, आत्म्या वरवीं तुमी जियेतात, आत्म्या वरवीं हर एकलो जियेता. जर आत्मो ना जाल्यार, आत्म्याची ससाय ना जाल्यार, आत्म्याची सकत ना जाल्यार मोगाळ भावान आनी भयणीनो, म्हाकाय जियोंक जायना, तुमकांय जियोंक जायना. केद्या व्हड बळवंत मनशाक जियोंक जायना, केद्या व्हड ग्रेस्त मनशाक जियोंक जायना, केद्या व्हड शिकपी मनशाक जियोंक जायना. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमी हर एकल्यांनी जियेचे जाल्यार, आमी हर एकल्यांनी ह्या जिवितांत फुडें वचाचे जाल्यार एक मात्र सकत म्हाका तुका हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक गरज आसा, ती जावन आसा पवित्र आत्म्याची सकत. आनी त्या देखून परत सांत पावलोन गालातकारांक बरयलेलीं उतरां तुमकां सांगता, तुमच्या मोतींत ते गट कोंसोवन दवरात. गालातकारांक बरयलेलें पत्र 5वे अवस्वर 25वी ओळ म्हणटा, आत्म्या वरवीं आमी जियेता. परत मोगाळ भावान आनी भयणीनो, सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अशें म्हणटा, आमी घेतला तो आत्मो संवसाराचो न्हय, आमी घेतला तो आत्मो संवसाराचो न्हय. संवसाराचो आत्मो आमकां भियोंक लायता, संवसाराचो आत्मो आमकां वांगटी वाट धरूंक लायता, संवसाराचो आत्मो आमकां खंतीन बुडयता, संवसाराचो आत्मो आमची वाट सुकयता. पूण मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमकां मेळ्ळा तो आत्मो ह्या संवसाराचो न्हय. सांत पावल म्हणटा, भगार देवा तावन आमी जोडलोलो, देवा तावन आमकां मेळ्ळोलो. तो आत्मो मात्र आमकां सक्तिवंत करता, तो आत्मो मात्र आमकां बळवंत दवरता, तो आत्मो मात्र आमकां सदाचे वाटेन, उजवाडाचे वाटेन आनी अखेरीक त्या सर्गींच्या राजा कुशीक आमकां आपोवन व्हरता. तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हांगासर आमी आसा. वय ह्या पवित्र आत्म्याक आमी मागता तेन्ना त्या पवित्र आत्म्याची सकत आमकां व्हड मापान देव दिता. जेजूनच सांगलेलें आसा, जर तुमी त्या पवित्र आत्म्याक मागशात जाल्यार तो सर्गेचो बाप कितल्या मापान तो पवित्र आत्मो तुमकां दिना जायत, कितल्या मापान तो पवित्र आत्मो दिवन तुमकां तो सक्तेन भरना जायत. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, कसो हो पावस वयर तावन वतून आसा, आमी ह्या पावसा खातीर मागल्लें आनी त्या खातीर देवान आमचें मागणें आयकल्लें असो हो गुर्त वो खंडीत जावन मोगाळ भावान आनी भयणीनो, कसो वयर तावन पावस पडून ही धरणी भिजयता गे, ह्या धरणींत आसलेलो बियाळो तो किर्लयता गे, सुकोवन गेल्लेलीं झाडां परत
जिवाळ करता गे तशेंच त्या पवित्र आत्म्याचो शिवर आयच्या या घडये आज आम्ही आराधन करता असताना या सोम्याची स्तुती करता असताना त्याच प्रमाणे आमचे ते वाळून येऊन दे आणि जे कितें आमचे ते मोरून वेता ते तो जिवाळ करून दे जे कितें आमचे ते बागवाल्ले आसा ते तो नीट करून दे जे कितें आमच्या जिणेंत सोलवून गेल्लेले आसा थंयसर तो जैत देऊ दे म्हणून या पवित्र आत्म्याचे सकत या पवित्र आत्म्याचो आधार आता आमी एका काळजाची आणि एका मनाची जावन मागया आमचे दोळे आमी धांपया पवित्र आत्मो आमफार मरे आणि आपोस्तल मागण्यार आसता आसतना उज्या रुपार तो देवून आयिल्लो तोच पवित्र आत्मो आयच्या दिसा या मागण्यांत आसच्या आमचेर व्हड मापान देवून येवं दे म्हणून आमी मागया वैमगाळ भावान आनी भयणीनो तर पवित्र आत्म्यांक आमचे वयर मागून आमचे ते मागून ताचे कृपेन आमकां बर म्हणून मागून आमी गावया घेत पवित्र आत्म्या देवून ये पवित्र आत्म्या आमचेर जन एकल्याचेर तूं देवून ये आमकां सगळ्यांक सत शिकय आमकां सगळ्यांक वाट दाखय आमचेर सगळ्यांचेर उजवाड फांकय पवित्र आत्म्या देवून ये सर्गेच्या सुखाक पावोंक ये म्हणा पवित्र आत्म्या देवून ये सर्गेच्या सुखाक पावोंक ये पवित्र आत्म्या देवून ये सर्गेच्या सुखाक पावोंक ये म्हणा पवित्र आत्म्या देवून ये सर्गेच्या सुखाक पावोंक ये सत शिकय वाट दाखय उजवाड तुजो फांकय म्हणा सत शिकय वाट दाखय उजवाड तुजो फांकय पवित्र आत्म्या देवून ये सर्गेच्या सुखाक पावोंक ये दीस साय दिजण वाय दैवीक सक्तेन सलय दीस साय दिजण वाय दैवीक सक्तेन सलय पवित्र आत्म्या देवून ये सर्गेच्या सुखाक पावोंक ये मोगान बर कुरपेन बर सदां काल राखून वर मोगान बर कुरपेन बर सदांच तूं राखून वर पवित्र आत्म्या देवून ये सर्गेच्या सुखाक पावोंक ये पवित्र आत्म्या देवून ये सर्गेच्या सुखाक पावोंक ये दिवुल्लास दिसोंतोस पातकां मुजी बोगोस दिवुल्लास दिसोंतोस पातकां मुजी बोगोस पवित्र आत्म्या देवून ये सर्गेच्या सुखाक पावोंक ये पवित्र आत्म्या देवून ये सर्गेच्या सुखाक पावोंक ये हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया या पावसाच्या बरोबर या वाऱ्याच्या बरोबर तांच्या सवय मिळवणं तांका प्रतिनिधित्व करून मिळा बरे या आमच्या देवाला आम्ही मागया या पवित्र आत्म्यान आमका ताने बरचाक या पवित्र आत्म्याचे सत्यान आमका ताने बरचाक आम्ही मागया या पावसाच्या त्या वळा परे आमचे पवित्र आत्मा ज्या कोणाचेर आम्ही मागता तांचेर ज्या कोणाचेर आधार आम्ही मागून हे मागण्या आम्ही करता तांचेर हर एकांचेर पवित्र आत्मा देवन येऊ दे म्हणून आम्ही मागया पवित्र आत्मा जावन आसा जिविताची जर जीवित दिवचे उदाक व पवित्र आत्मा या जीविताची जर घेऊन ज्या कोणापासून आम्ही मागता जे कोण गरजेवंत आसात तांचे ते वसोवन दे आणि तांकां नवे जीवित तो देऊन दे या पवित्र आत्म्या वरवीं तांणी सगळ्यांनी आशेले तांणी सगळ्यांनी आशेवचे तांणी सगळ्यांनी लालवचे तांणी सगळ्यांनी मागचे ते जीवित ते बरेपण तांकां तो देऊन दे म्हणून आम्ही मागया हालेलुया 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 अर्गां तुका समयां जेजू तुका समया जेजू होगळाप तुका समयां जेजू स्तुती तुका समयां जेजू जय जय तुका समयां जेजू हर्षित थांव तुका समयां जेजू वंदित थांव तुका समयां जेजू आराधना तुका समयां जेजू महिमा तुका समयां जेजू हालेलुया 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 देवाचे उतर आम्ही आयकुया सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप राग आणि क्रोध ह्यो दोन्ही वस्तू नसत्यो तरी पातकी तांकां वेंग मारता सर्वेस्पर फारीकपण घेतल्यांचे फारीकपण घेतलो कित्याक तो ताच्या पातकाचे लेख दवरता तुझ्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आणि तू मागणें करताय तेन्ना तुझी पातकां बोगसातली तुझ्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आणि तू मागणें करताय तेन्ना तुझी पातकां बोगसातली एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्पर लागीं काकूळ तो कशी मागोंक जायत आपणा सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पातकाचे बोगसाणें ताच्यान कशें मागोंक जायत मासा रक्ताचो जावनी तो राग दवरून रावात जाल्यार ताच्या पातकाचे बोगसाणें ताका कोण दीत निमाण्या वस्तूंचो उगडास दर आनी दुस्मानकाय सोड तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास दर आनी आज्ञा पाळ आज्ञांचो उगडास दर आनी तुज्या पेल्याचेर रागार जायनाका महोन्नताच्या सोल्ल्याचो उगडास कर आनी अपराधांची पर्वा करिनाका देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमी सुमेस्तां बसया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आयच्या दिसा ह्या आराधनांच्या वेळार आमी घेवचो विशय आसा बोगसाण्यांचो सांत पावलो कितें म्हणटा की म्हळ्यार आमी सक्कड पाताक आदारलेलीं आमी सक्कड पाताक आदारलेलीं आनी त्या देखून आमकां सक्टांक बोगसाणें गरज आसा आमकां सक्टांक बोगसाणें गरज आसा
देवाच्या बोगसाण्या विशांत ताचे बोगसाणे ताची दया कितली अपार म्हणल्या विशांत पवित्र पुस्तकाची हर एक पानां आमकां सांगून दितात. आणि प्रमुख जावन मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो 103 कीर्तन आमी काडलें जाल्यार त्या देवाच्या बोगसाण्या विशांत थंयसर सोबीत रितीन आमकां सांगून दिल्लें आसा. पळया थंयसर कीर्तनकार कितें म्हणटा गे म्हणून सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ, दयाळ आनी कुरपाळ, सोंसणीक आनी मोगान भरलोलो. सोंसणीक ताचे तें तितली सोंसणीक आसा आनी मोगान भरलोलो. तो सदां काल आरोप लावचो ना, तुमचेर आरोप तो लावचो ना, ससनाक राग धरून रावचो ना. ताचे उपरांत म्हणटा आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन तो व्यवहार करिना. आमच्या लागीं व्यवहार करता आसतना, आमच्या लागीं उलयता आसतना, आमच्या लागीं संबंध दवरता आसतना तो आमच्या पातका प्रमाणे हो संबंध तो व्यवहार चलयना. आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फारीकपण तो दिना. पळया मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो, देवाची दया, देवाची काकूळट, देवाचें बोगसाणें खंयच्या रितीन म्हाका आनी तुका तें फावो जाता म्हणलें हांगासर किर्तनांत भोव आपुरबायेन आमकां कळीत केल्लें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. त्याच किर्तनांत मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो 13वी ओळ आमी काडली जाल्यार आनीकय भोव आपुरबायेची उतरां थंयसर आमकां बरोवन आसलेलीं दिसतात. आनी तीं उतरां ही पृथ्वे वयर आकाश जितलो उंच आसा, पृथ्वे वयर आकाश जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताका भियेतल्यांतय ताजो मोग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आकाश कितलो व्हड आसा, कितलो व्हड आसा. आमी स्पेस म्हणटा, स्पेस कितलो व्हड आसा मेजूंक जाता गे. ताका अंत्य आसा गे, आसा गे. स्पेस खंयसर आखेर जाता म्हणून कोणायकी कळीत ना. तो सोलो जावन आसा मोगाळ बावन भयणींनो. देवाचो मोग अंत्य ना, तो मेसपाक मेळोंकच मेळना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मागीर एक किर्तनकार म्हणटा उदेंत अस्तंत तावन जितली पयस आसा, कितले पयस आसा उदेंत आनी अस्तंत कितले पयस आसा कोणाक कळिता गे. कोणी त्या पंथाक गेल्लीं आसन गे हांगासर. अस्तंत ते कशें गेल्लीं आसात गे ना, कोणाक कळीत ना, कळीत ना. थंयसर किर्तनकार म्हणटा तितलो पयस तो आमचो गुन्यांव काडून उडयता. तितलो पयस आमचो गुन्यांव, आमचे पाताक तो तितलो पयस उडयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भय मोगाळ बावन आनी भयणींनो, देवाचें भोगसाणें, देवाचो मोग तितलो. आतां तितलो देवाचो मोग आसा तितलें देवाचें भोगसाणें आसा वय, सक्कड वय. बारी आयकूंक खुशी जाता. पूण तो मोग आमकां मेळाचे जाल्यार देवान दाखोवच्या भोगसाण्या मुखांतर ताची काकूळट आमी अनुभव करी जाय जाल्यार, देवाच्या काकूळटी मुखांतर ताचो मोग आमकां फावो जायचे जाल्यार कंडिशन आसा.
कंडिशन आसा आनी तें कंडिशन मोगळ भावान आनी भयणींनो आमी आयकल्ल्या वाचपांत आमकां सांगलें आसा थंयसर पळया मोगळ भावान आनी भयणींनो राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो ह्यो वस्तू नश्ट्यो जाल्यार आमी त्यो खंय दवरल्यात राग क्रोध जायत्यांच्या काळजांत आसा जागोवन दवरला त्या देखून थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा तरी पातकी ताका वेंगोन रावता सोडिना राग सोडिना क्रोध सोडिना पटलून रावला क्रोधाक आनी रागाक मनीस पटलून रावला पटलून रावल्यार कितें जाता राग आनी क्रोध पटलून हर एक पोटी तूं फारीकपण घेशी जाल्यार देवाचें बोगसाणें तुकांय मेळना परत तो थंयच सांगलेलें आसा तो म्हणटा तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजें पातकां बोगसातलीं पळय मोगळ भावान आनी भयणीनो हीं उतरां आमच्या मोतींत आमी सदांच दवरी जाय जाल्लेलीं तीं उतरां विसरोवची न्हय हीं उतरां विसरल्यार देवाचें बोगसाणें जोडूंक आमी सलवातां त्या देखून हांगासर सांगलेलें आसा तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजीं पातकां बोगसातलीं आमी मागणें करता प्रमुख जावन सोम्यान शिकलेलें मागणें आमी तोवळ जायते पोटे करता जशें आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी हांगासर सिराकाच्या पुस्तकांत बरयणार म्हणटा हें आमचें मागणें देव आयकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या देखून मोगळ भावानो आनी भयणीनो हांगासर उडास दवरा हें आमचें मागणें देव आयकता म्हणून सांगलें खंयचें मागणें जशें आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां तूं बोगस कितल्या मापान हांवें म्हज्या भयणीक बक्षिलां कितल्या मापान म्हज्या भावाक हांवें बक्षिलां तितल्याच मापान म्हाका बक्षी म्हणून हांवें केल्लें तें मागणें देव आयकता आनी कितलें हांवें बक्षिलां पळया तितल्यांत म्हाकाय देव बक्षिता जर बक्षूंक हांव सोलवालां जाल्यार काळजांत हांवें बक्षूना जाल्यार आनीकी राग हांवें दवरला जाल्यार देवी तितल्याच मापान म्हाका बक्षिता संपूर्ण रितीन ताचें बक्षाणें म्हाका मेळना कित्याक म्हळ्यार हें मागणें करता आसतना त्या कंडिशनांक हांव सायन घालता येस म्हणटा हे कंडिशनांक हांव एग्री जाता हे कंडिशन हांव ओपन घेता जेजू लागीं म्हणटा हांवें कितल्या मापान देवा हांवें त्या म्हज्या भयणीक त्या म्हज्या भावाक म्हजेर पाप आदारलेल्याक म्हजेर विरोध रावलेल्याक म्हजें नांव पाड केल्लेल्याक म्हजे पयशे लुटल्ल्याक म्हज्या कुटुंबाक देदेस्पर केल्ल्याक म्हज्या मोतींत इराराय दिल्ल्या त्या मनशाक हांवें कितलें बक्षिलां पळया तितलें म्हाका तो बक्षी जर मोगळ भावान भयणीन हांगासर सिराकाचो पुस्तक म्हणटा जर तूं फारीकपण घेताय जाल्यार तूं जर राग दवरून तूं बसताय जाल्यार सर्वेस पर तुजें फारीकपण घेतलो आनी तुजेरय तो राग धरतलो त्या देखून मोगळ भावान आनी भयणीनो एका रितीन आमी सांगचें जाल्यार देवाचें तें अपरिमीत बोगसाणें उडास दवरा देवाचें तें अपरिमीत बोगसाणें
म्हाका आनी तुका मेळाचे जाल्यार म्हजें बॉक्साणें त्या देवाच्या बॉक्साण्या बरें अपरिमीत जायचें. देवान म्हजी पातकां अस्तंत कितली पयस आसा, उदेंतितावन अस्तंत, ह्या अस्तंतेतान उदेंत कितली पयस आसा, तितली पयस म्हजी पातकां देवान उडयचे जाल्यार म्हजे विरोध पाताक केल्लेल्या म्हज्या भावाचें भयणींचें पाताक तितलेंच पयस हांवें म्हणून तितलेंच पयस हांवें उडयचें. ह्या पृथ्वे वयर आकाश कितलो उंच आसा तितलो उंच आसा देवाचो मोग. तो उंचा येसो देवाचो मोग म्हाका मेळाचे जाल्यार म्हज्या शेजाऱ्याच्या मोगाची उंचाय सदां तितलीच आसा जाय, तितलीच आसा जाय. वय मकाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या वरवीं देवाचो तो मोग आमकां सोमेस्तांक मेळटा आनी अशें केल्ल्या वरवीं तितलीच दया, तितलेंच बॉक्साणें देवा तावन म्हाका फावो जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी एक अखेरीची संगत, जर मगाळ भावान आनी भयणीनो आमी लेख धरलें जाल्यार आमच्या पातकांचें, हे 2 वरें केल्लें आमच्या पातकांचें आमी लेख धरलें जाल्यार आसा पळया, देवान आमकां दिवच्या बॉक्साण्यांक आमी दिवचें बॉक्साणें कंपेर केल्यार, सरी केल्यार आमी आनी एकल्याक दिवचें बॉक्साणें कांयच न्हय, इल्लेशें. देवान आमकां बक्षिल्लें इतलें आसा की आमी आनी एकल्याक तांचें अपराध बक्षूंचें कांयच न्हय, इल्लेशें. जर तें इल्लेशें करूं की आमी फाटीं सरतां जाल्यार, एक ल्हानशें बॉक्साणें दिवंक आमी फाटीं सरतां जाल्यार आमच्या सालत्या जिवितांत, क्रिस्ती जिवितांत तशेंच जाता. ल्हान ल्हान कारणांक लागून राग, मसोर, संबंद तुटतात, उलयनासतना रावतात, एकामेका बरें फाल्यां जाता आसतना, कुटुंबांत एक फंक्शन जाता आसतना आपयनात, भाव भावाक आपयना, भाव भावाक आपयना, भयण भयणीक आपयना, बापूक आपयना, मावशेक आपयना, एकाच रक्त संबंधांत असलेल्यांक आपोवणें दिनात. पळया, रागानूच तडपटी मरतावर एक उरलेलें आसा, रावलेलें आसा. आनी थोड्या पोटी मगाळ भावान आनी भयणीनो, हांवें म्हज्या खुद्द दोळ्यांनी पळयलां, पुर्ताना सयत, मोडें पुर्ताना सयत झगडलेलें आसा. एक पुटी हांव एका कडेन मोरणांचें मीस करता आसतना, मीस जाते आसा, म्हाका पळयता इगर्जेच्या भायर म्हाका इल्लेशें दिसता त्या दारांतल्यान, थंयसर तांच्या बाबावांच्या कुटुंबा मदें झगडें. भितर मीस जाता, भायर झगडें. पेट देवयता आसतना त्या सरलेल्याच्या की बहीण गी आनी कोण म्हण गोत्तो ना, बाबाक म्हणटा, हो म्हजो भाव मरोंक तूंच कारण, तुजे वरवीं सासवो भाव मेला, हांव तुका शिकयतां, तुका हांव सोडना. पळय मगाळ बाबान आनी भयणीन, ल्हानशी एक संगत आसती खातीर गी आनी कितें जाल्या कोणना, ती एक ल्हान संगत बगसूंक आमी तितले फाटीं सरतां जाल्यार देव मुखार सरतलो गे म्हाका आनी तुका बगसाण दिवंक. देखून हांगासर आज सिराकाच्या पुस्तकांत थंयसर
सांगलेलें आसा एक संगत आनी एकल्याच्या मोगान नाही जाल्या रे निमाण्यो 4 संगती आमच्या उगडासाक दवरून आमी हे बॉक्सांनी दिजे म्हणून हांगासर सिराकाचो बरेनार म्हणटा वय तो म्हणटा निमाण्या वस्तूंचो उगडास दर आनी दुस्मानकाय सोड सिराकाच्या पुस्तकाचो बरेनार कितें म्हणटा निमाण्या वस्तूंचो उगडास दर आनी दुस्मानकाय सोड खंयच्यो त्यो निमाण्यो वस्तू मरण झडते यमकोंड या सर्ग आमकां सट्टांक मरोवंक आसा करोडपतीकी मरोवंक आसा भिक्षाधिपतीकी मरोवंक आसा तें उडास दवरा तुका मरोवंक आसा म्हळ्यार उडास दवरा त्या मरणाचो उगडास दवर जाल्यार ताका बक्षी मेल्या उपरांत तुवें या जेजू समोर आज तूं उड्या रुपार आसच्या या जेजू समोर आसाय न्ही गे मेल्या उपरांत त्या जेजू समोर तूं रावतलो आनी वो जेजू तुजी झडती करतलो म्हणल्यार उडास दवर तुजी झडती जातली म्हळ्यार उडास दवर तुवें कितलें बक्षिलाय म्हळ्यार जेजू विसारता म्हळ्यार उडास दवर तो म्हणटा हळे तुवें इतलेंच बक्षिलाय हळे तुवें ताका बक्षो नाय हाका बक्षो नाय वो राग दवरलाय तर आमी तुका तितलेंच बक्षिता वस यमकोडाक तुवें दिल्लें तितलेंच बक्षाणें हांवें तुका दिलें जाल्यार तुका सर्गार वचोंक जाता गे हांवें आनी एकल्याक दिल्ल्या तितलेंच बक्षाणें जर जेजू म्हाका दिता जाल्यार म्हाका सर्गाक वचोंक जाता गे जायना जेजू म्हणटा वस त्या देखून झडतेचो उडास दवर जर जेजू पळयता तुजें बक्षाणें भारी बरें आसलें ताच्या बक्षाणें बरीं आसलें म्हणटा आसतना विश्वासाने खऱ्या साकरा हांवें कशें बक्षिलें पळया म्हजें कशें बक्षाणें अपरिमीत त्याच प्रमाणे तुजेंय बक्षाणें आसलें व्हेरी गुड शाबास वस तुका राखून दवरलेल्या तुका तयार करून दवरलेल्या त्या सर्गेंच्या राजान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्घां तुका सुमें जेजू होगलाप तुका सुमें जेजू स्तुती तुका सुमें जेजू वंदन तुका सुमें जेजू आमी सर्वां उबे रावया वय मुखार पवन आनी भयणीनो आमच्या सुमें जेजू क्रिस्ताचो मोग आमच्या सुमें जेजू क्रिस्ताची काकुळट आमच्या सुमें जेजू क्रिस्ताची दया ती अपरिमीत ताचे दयेक ताच्या काकुळटीक घट ना मीत ना ती काकुळट आमकां मेळत जाल्यार आमी कितें करी जाय म्हळ्या विशयांत आमी नियाळ केलो हो नियाळ आमी सदांच जियोंक आमकां सक्तेन भर आमकां तुज्या भावंडांक राखून व्हर सांबाळून व्हर तुजी काकूळ तुजी शांती आमकां दाखय म्हणून दी म्हणून तुजें बाळ हांव तुजें बाळ म्हळें हें गीत आमी गावया आनी देवाची ससाय देवाची काकुळट देवाचो आदार हें गीत गायता आसतना आमी मागया तुजें बाळ हांव तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या वाटाकय तूं वाटाकय सोम्या
वाटाकै तू वाटाकै सौम्या हर एकटी सर एक घडी तू मुझे संगी रावो वाटाकै तू वाटाकै सौम्या राग म्हाका तू राग म्हाका सौम्या राग म्हाका तू राग म्हाका सौम्या हर एक दीस हर एक घडी तू मुझे संगी रावो राग म्हाका तू राग म्हाका सौम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सौम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सौम्या हर एक दीस हर एक घडी खूण करची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सौम्या हालेलुया 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 एगडी पुरमे मौंद्रव्या दोळे दंप्या ही आमच्या जेजूची काकुळट वोट ताचेर भावार्थ आमी दवरता आसतना तुज्या उपादेशा प्रमाण आमी चलता सौम्या आमी प्रयत्न करता सौम्या म्हणून आमी म्हणटा आसतना ही उर्बा आमी दाखयता आसतना सौम्या म्हाका भोगसूंक मोण आसा पण म्हाका भोगसूंक जायना कस जातात तुजी कृपा म्हाका दी म्हाका आसाध्य जावचे तुझे कृपे वरवीं साध्य जाता म्हणून आमी मागता आसतना आमकां जेजू आमकां भोगसूंची कृपा दिता मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आज आमकां जायत्या जाणांक हे कृपेची गरज आसा ती कृपा आमी मागया ही आशा आमी दाखोवया तो कसो आमचो मोग करता तशें आमी ताचे उपदेश पाळून ताच्या उतरां प्रमाणे जियोन आमी मोग करतल्या म्हणून आमी सांगया तवळ देवाची काकूळट आमकां व्हड मापान लाभता मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो देवाची दया आमकां फावो जाता देवाची कृपा आमकां मेळटा ही कृपा मागचे बराबर आमचो जेजू काकूळटीन भरलेलो जेजू नायन गांवांत गेल्लो तो ते विधवेचे कश्ट पळोवन त्या पुताच्या मरणा वरवीं विधवेचो आधार सुकलेलो पळोवन तो कणवाळ्यान भरता आणि त्या विधवेक ताच्या पुताक जिवंत करचे मुखांत त्या विधवेक त्या पुताक फाटी दिता हो जेजू आमचेर दीस घालता ताचे समोर आमचे गरजो हाडून आमचे कश्ट हाडून आमचे दूख हाडून आमचे उणेपण हाडून आयिल्ल्या आमचेर तो कणवळेचे दीस घालता आणि आमकांय बरी करता तर आमचे कश्ट आमच्यो गंती आमच्यो बेजारायो ताचे समोर आमी दवरया आमची पिडा आमची आर्थीक अडचणी आमकां मेळिल्ली सलवणी आमच्या जिवितांत आमी भोगलेलो तो धोको या जेजू समोर आमी दवरया ताचे कणवळ्याचे दिश्टेंत सकत आसा ताच्या कणवळ्याचे दिश्टेन आमी गुण जाता ताच्या कणवळ्याच्या दिश्टेन आमकां बरेंपण मेळटा ह्या सक्रामेंतांत मुंड्यार पार आजाराच्या जेजुतां ही सकत ही किरणां गुण करचें ती किरणां वाळून येवून दी आमकां ती लाभोवन दी आमकां मेळोवन दी आमकां बरें करून दी आमकां सकत दिवून दी आमची पिडा गुण करून दी आमची बेजाराय पयस करून दी आमचो राग मोसर पयस करून दी आमकां सक्तेन भरून दी म्हणून आमी मागया हालेलुया 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 हालेलुया
हे समय जेजू क्रिस्ता हांगासर मुंड्यार पार करपणे तो हजर आसाय आणि आमचेर हर एकल्यांचेर तूं दीस घालून आसाय तुझे दिसतेक आमी आयल्या तुझे दिसते समोर आमी आसाव आणि आमचे कष्ट आमचे वळवळे आमचे उणे पण तुझे समोर आमी दवरता तुझे काकुळतेन आमकां आधार दे तुझे काकुळतेन आमकां बक्षय तुझे काकुळतेन आमचे सर गरजां तो पाव तुझे काकुळतेन जें कितें आमच्या जिणेंत उणेपण आसा तें भरते करून दी तुझ्या काकुळतेन ज्या संतोषाक ज्या सुखाक ज्या शांतीक आमी आशेता आवडेता ती शांती तें सुख आमकां तूं लाभय जें कितें प्रयत्न आमच्या जिवितांत आमच्या बरेपणा खातीर आमी करता तें प्रयत्न बरें सफल करन जें बरेंपण आमी आशेता जें बरेंपण आमी आत्रेकता तें बरेंपण आमकां लाभय म्हणून हे जेजू आमी तुजे लागीं मागता हालेलुया 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 हे समय जेजू क्रिस्ता तुवें पिडेस्तांक गोण केलें तुझ्या सक्तेन हांगासर विविध पिडा घेवन विविध पिडे तावन सुटका आशेवन हांगासर आयलेल्या या सक्तांक हे गडे तूं आपड या सक्तांक हे गडे तुजी सकत लाभोवन दी टच जीसस हील देम जीसस टच देम जीसस हील देम जीसस हालेलुया 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 अर्घां तुका सुम्यान जेजू अर्घा तुका सुम्या भगलाप जेजू तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका जय जय तुका सुम्यान जेजू जय जय तुका सुम्यान अर्सितां तुका जेजू. सुम्यान जेजू अर्सितां तुका महिमा सुम्यान तुका जेजू. सुम्यान जेजू महिमा तुका वंदन सुम्यान तुका जेजू. सुम्यान वंदन जेजू तुका सुम्यान जेजू. आराधन तुका सुम्यान आराधन तुका सुम्यान जेजू जेजू. सुम्यान जेजू क्रिस्ताचें बेसांव घेवच्याक आमी दिबेर पडया गावया गीत येद्या व्हडा सक्रमेंत Idea voda sakramenta sastanamam करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सलवून वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थांचे बोल दिव्या जशी बापा तसे पुता उल्हासाने स्तुतीचा भगवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नवरता आमेन. प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमंताक काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना